मोर्ले बेकायदेशीर मायनिंग केशीत वाळपय पुलिसांनी एका फरारी आरोपीक बिरेस्तारा अटक केली। पुलिसांनी 3 जाणांक फरारी घोषित केले, तातूंत शांबाचारी आशिल्लो। ते शिवाय वाळपय पुलिसांनी आनीक एका ड्रायव्हराक धरला। हे केशीत पुलिसांनी बुधवारा वास्को एके संबंधित कंपनीचेर धाडी घाल्ली। मोर्ले बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात आतामेरेन 20 जाणांक अटक केल्यात। ब्रेस्तारा एका ड्रायव्हराक वाळपयच्या पुलिसांनी अटक केली। त्या शिवाय फरारी घोषित केल्ल्या 3 जाणांतल्या शांबाचारी ह्या एकल्याक धरला। आनीक 44 जाणांक पुलिसांनी हे पयलींच समन्स काढल्यात। हे पयलीं शेनवारा आनी आयतारा मेळून पुलिसांनी वट्ट 17 जाणांक अटक केल्ली। तातूंत एक सरकारी कर्मचारी आशिल्लो। दिवचले कोठंबी 3 सुवातींचेर मीण सांठोवन दवरिल्ल्याचो दुबाव पुलिसांक आसा। दिवचले कोठंबी 3 सुवाती वयल्यान बुधवारा पुलिसांनी वास्कोच्या एका संबंधीत कंपनीचेर धाड घालून थंयच्यान कांय महत्वाची कागदपत्रांय जप्त केली। हे केशीत आतामेरेन अटक केल्ल्याचो आंकडो 20चेर पावला। पुलीस म्हणटात आनीक कांय जाण भितर पडपाचे आसात। मोर्लेच्यान आमचो खबराकार उदय परब। मडगांव पालिकेचो 2012-13 वर्सा खातीर 56 कोटीचो अर्थसंकल्प बुधवारा पास केलो। अर्थसंकल्पाचेर विरोधी नगरसेवकांनी खर टिका केली। पालिका बिल्डर फ्रेंडली जाल्या म्हणपाची टिका प्रतिमा कुतीनोन केल्या। अर्थसंकल्पात सोंसोडो कोयरावेलो प्रकल्पा खातीर खासा तरतूद केल्या, जाल्यार पालिकेचो मुखेल अधिकारी म्हणटा अर्थसंकल्प एकदम बरो आसा। हे जे अंदाजपत्रक आसा ते आमचे सरप्लस बजेट आसा, म्हणजे शिल्की म्हणटा। आनी येणावळ सायडीक 56 कोटी 51,19,150 रुपया आनी एक्सपेंडिचर सायडीक 55 कोटी 23,84,500 रुपया। हातून आमी चडशी प्रोविजन्स केल्लीं आसा। भितून लँड एक्विजिशनाक पयशे दवरलेले आसात, गाडा रिहेबिलिटेशनाक पयशे दवरलेले आसात, मागीर सॅनिटरी जनरल सॅनिटरी हाकाय दवरलेले आसात। सायंटिफीक कॅपिंग करपाक 5 कोटीचें हातून हें आसा। वेरियस डेव्हलपमेंट वर्क्स गव्हर्मेंटाचे ग्रँट्स इन एड हितून जवळ जवळ 10 कोटीचें हें केल्लें आसा। बजेट हेज बीन अनरियलिस्टीक आनी झिरो म्हणून एक रिपोर्ट कार्ड आसता। वर्सभर कितें काम केल्लें ताजेर पूण मार्क्स मेळटा, पूण पळोवपाक गेल्यार आय टर्म्ड एज अ झिरो विच शी इज नॉट कम्पिटंट। शी हेज नॉट स्टडीड द बजेट इट सेल्फ, शी वॉज मेकिंग अदर्स टू स्पीक। पळोवपाक गेल्यार देर आर मेनी आयटम्स विच आय स्पोक, लायक हावस टॅक्स कलेक्शन जावंकूच ना। टार्गेट दिल्लो कितलो ताजे 1/4 देखून जावना। न्यू बिल्डिंग्स आयल्या, घरां आयल्या, अशें न्ही की हावस टॅक्स कोण बाबडे येता ते फारीक करता आनी वता, आनी जे कोण फारीक करना तांकां दे आर लेटिंग देम लूज। आनी एक आमी सारकें क्लियर करून दाखयलां की दीस कावन्सील इज ओन्ली बिल्डर्स फ्रेंडली कावन्सील। दोन चलयांचो विनयभंग केल्ल्याच्या आरोपावेल्यान वेर्णे पुलीस स्टेशनाचेर काम करपी आझाद नजीर अहमद ह्या पुलीस कॉन्स्टेबलाक वेर्णे पुलिसांनी अटक केला। ताका निलंबितय केला। वेर्णे उद्देगीक वसणुकेत काम करपी ह्यो चलयो सांजवेळार घरा वतना आझादान तांकां आडावन विनयभंग केलो अशी कागाळ ह्या चलयांनी वेर्णे पुलिशेंत केल्ली। आझाद नजीर अहमद हो पुलीस कॉन्स्टेबल वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर आसता। वेर्णा उद्देगीक वाठारांत काम करपी 2 चलयांनी आझादान आमकां आडावन विनयभंग केलो अशी कागाळ पुलिशेन केल्ल्यान पुलिसांनी ताका अटक केल्ली। मडगांवां ऑस्पिसियोत व्हरून आझादाची वैजकी तपासणी केली। सध्या ताका पुलीस कादयेंत दवरला। वेर्णेच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस। नवे सरकार जेन्ना भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिवपाचो यत्न करता तेन्ना पंचायतींतले पंच आनी सरपंचांनी लोकांक नितळ प्रशासन दिवपा खातीर यत्न करचे पडटले असो उलो पंचायत मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मारला। दिवचले मुळगांव गांवकार वाड्यार एका कार्यावळींत ते उलयताले, जाल्यार दिवचलेच्या आमदारान त्या वाठारांतल्या मायनिंगाचो अभ्यास करपाची मागणी केल्या। बरे स्वच्छ प्रशासन दिवपाचे अभिवचन जेव्हा पर्रीकार मुख्यमंत्री म्हणून दिता त्या वेळार जो हेल्म ऑफ अफेअर असता तो हे आश्वासन जर दिता आसत आणि तो जर आपले आचरण कशें दवरता आसत जाल्यार गांवच्या ग्रामपंचायतींतलो जी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहा तिचो सरपंच आसात, पंच आसात, त्याच्या वेळेला झडपी आसात किंवा अन्य लोकप्रतिनिधी आसात, तसेच सरकारी नोकर आसात, त्या सगळ्यांचेरूच जबाबदारी येता की आमी स्वच्छ रावतले,
आणि जनतेक आमी नाडचे ना. मायनिंगचो परत त्रास आसा. हांगासरली शेती सगळी नश्ट जायत गेली. परिस्थिती खूप गंभीर आसा. ह्या सगळ्याचो विचार करीत जाल्यार मुरगांव गांवांत भविष्य बरें धोक्यान आसा. मुरगांव गांवाचेर विचार करता आसतना सरकारान खूब खोल विचार करचो पडटलो. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.